Seen from Earth, Venus is the brightest small object in the sky, thanks in part to an unbroken layer of sulfuric acid clouds, part of the planet's thick, smothering atmosphere of carbon dioxide, a potent greenhouse gas which traps the sun's heat and turns the surface into a desert with temperatures of 870 degrees. Venus rotates so slowly that a day lasts almost as long as 4 months on Earth. Devoid of water, the surface is a nearly uninterrupted expanse of rolling volcanic plains. As this altimetry image shows, a few highland plateaus in red and broad depressions in blue dominate the landscape. ही सगळी डेफिनेशनां आनिकूय बी आसात, सगळी हांव तुमकां शिकयता, पण आता एक ल्हानसो विसव घेवपाचो आमचो वेळ जाल्लो आसा. एक ब्रेक घेवया आणि रोखडेच परत मेळुया. वेलकम बॅक. तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अँड अवे आणि सोलार सिस्टमाची विंगड डेफिनेशन्स आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स आम्ही पळयतात आणि प्लॅनेटरी सायन्स हो विषय समजुपाचे आज आम्ही प्रयत्न करीत आसात. आम्ही डेफिनेशन्स करीत सोलार सिस्टमाचे एक इम्पॉर्टंट डेफिनेशनाकडे पावले. हॅबिटेबल झोन प्लॅनेट्स एक क्लासिफिकेशन आसा सोलार सिस्टमान. एक ग्रुप आसा जांकां हॅबिटेबल प्लॅनेट्स म्हणटात. आता हॅबिटेबल म्हणजे कितें आसतले? लाईफ ज्याचे रावंक शकता, हॅबिटेशन ज्याचे रावंक शकतात. ओके, सो ही प्लॅनेट जी आसात इनर प्लॅनेट, मर्क्युरी सोडून, मर्क्युरी सूर्याच्या लागीं आसा न्ही, मर्क्युरीचेर रावले कितें जातलें आमचे? आमी मेल्ट जातली सगळी. विनस इज ऑल्सो व्हेरी हॉट बिकॉज ताका एटमॉस्फियर चड आसा, बट एक्चुअली मे बी इफ ताजो टेम्परेचर कमी आशिल्लो जाल्यार आमी ताजेर रावूंक शकतली आशिल्ले. ओके, अर्थ आणि मार्साचेर रावूंक शकतात? मे बी आमी रावूंक शकतात. एखाद्री रिसर्च चालू आसा. ओके, रिसर्च इज गोइंग ऑन. सो एक डेफिनेशन आसा सायन्साचे की सनाच्यान म्हणजे स्टाराच्यान 150 मिलियन किलोमीटर हो अंतर, हाका एस्ट्रोनॉमिकल युनिट असो नाव आसा, AU. सो सनाच्यान 150 मिलियन किलोमीटर जर प्लॅनेट आसा जाल्यार त्या प्लॅनेटाचेर एक वस्तू फक्त लिक्विड स्टेटान उरतलो, म्हणजे सनाची गरमी थंय कमी पावतली. तो खंयचो वस्तू? वॉटर. आमच्या प्लॅनेटाचेर उदक, लिक्विड, सॉलिड आणि गॅस हे तिनूय स्टेटान एकदम एक्झिस्ट करता, हाय काय ना? इतलो आमचो ब्युटिफुल असा प्लॅनेट. The Earth is the one body in the solar system where water can exist stably as a gas, liquid, and solid. And this has made all the difference. Together, these complex and vibrant systems make Earth the only known haven of life in our solar system. Evidence of the teeming bustle of life here, thriving on our small, watery oasis in the vast, unfriendly desert of the cosmos, is even visible from space. आणि हे झोनान भितर आसा ज्यातून सनाची गरमी चड पावना, कमी पावना. सो ताका गोल्डीलॉक्स झोन अशें नाव आसा. आणि ते झोनान म्हणटात की जी प्लॅनेट्स आसात ताजेर लायफ आसूंक शकता. दीज आर कॉल्ड हॅबिटेबल झोन प्लॅनेट्स. ओके, सो आमच्या ब्रह्मांडात तुमकां अजाप जातले की शेकड्यांनी न्ही, हजारांनी आनी प्लॅनेट डिस्कवर केल्या आउट ऑफ द सोलार सिस्टम. आणि तातूंतली खूपशी प्लॅनेटां, एटलीस्ट 6 प्लॅनेट्स आता ऑलरेडी डिस्कवर केल्ली आसा जी हॅबिटेबल झोनान आसात. हॅबिटेबल झोनान प्लॅनेट्स आसा जाल्यार कितें जावंक शकतले? थंय लायफ आसूं शकतात. म्हणजे तुमचे कझन्स, म्हणजे मावश्यो आणि तुमच्या कोण तरी सोयऱ्या थंय आसूंक शकतात, हय काय न्ही? वी कॅन बी देर कॅन बी लायफ ऑन दीस प्लॅनेट्स. आता रिसर्च ताजेर चालू आसा. कोण सोदून काडटलो वेदर ऑन वन ऑफ दीस प्लॅनेट्स देर इज लायफ? तुम्ही सोदून काढात. ओके, तुम्ही प्लॅनेटरी सायंटिस्ट जायात आणि सोदून काढात. सो हे अनेक सायन्स आसा, एक्झोप्लॅनेटरी सायन्स रिलेटेड टू सायन्स, आवर एस्ट्रॉनॉमी. आता अनेक लास्ट डेफिनेशन दिता हांव तुमकां सोलार सिस्टमाचे वचचे पयलीं. एक अनेक नवेच इंटरेस्टिंग डेफिनेशन एस्ट्रॉनॉमर्सांनी केला, ताका म्हणटात ट्रान्स नेपच्युनियन प्लॅनेट्स, TNOs. ट्रान्स नेपच्युनियन प्लॅनेट्स म्हणजे कशे प्लॅनेट्स? नेपच्युनाच्या भायर. कोण आसा नेपच्युनाच्या भायर? प्लुटो. ओके, सो नेपच्युनाच्या भायर अंतराळात हांवें ऑलरेडी तुमकां सांगलें हजारांनी किलोमीटर एक व्हडलें ढग आसा, थंय व्हडले फातर आसा आणि ताजेर भरल्या बर्फ. बिकॉज इट इज द कोल्डेस्ट डीप फ्रीजर तो आमच्या सोलार सिस्टमाचो. आणि त्या डीप फ्रीजरान भितर हे सगळे आईस्क्रीम कशे भरल्यात. आणि जर त्या सूर्याच्या लागीं आयले जाल्यार तांची आईस मेल्ट जाता, तांकां शेपटी येता भायर आणि कितें जाता, तांचे कॉमेट्स जातात. Beyond the main planets lies a region with many dark and icy objects, called the Kuiper Belt. Some of these bodies cross Neptune's orbit, and this region is home to comets,
rocky bodies, and dwarf planets like Eris, Haumea, Makemake, and Pluto. Pluto, once classified as a planet, may have a thin atmosphere that freezes to the surface during winter and has at least 4 moons, including Charon, Nix, and Hydra. Far beyond the Kuiper Belt is the Oort cloud, a vast region that encloses the entire solar system. This is the realm of many long-period comets, bound by the Sun's gravity, with orbits of a couple hundred to thousands of years. Dwarf planets. Dwarf planets are also trans-Neptunian objects. 3 definition आसा तांकां. एक म्हणजे कितें आसा? They orbit the sun. Pluto ऑर्बिट जाता काय ना? ऑर्बिट द सन. ओके, वाकडे तिकडे ऑर्बिट सामके. इट इज अ व्हेरी मिस्चिवस ऑर्बिट ऑफ प्लुटो. सगळे प्लॅनेट सनाच्या भोवती फिरतात, पण प्लुटो वयर सकल फिरता. ओके, बट स्टील तो फिरता. ही गोज अराउंड द सन. सो इट इज अ ट्रान्स नेप्च्युनियन प्लॅनेट. आणि एक आसा, दे हॅव अ राउंड शेप. जर फातर आशिल्ले जाल्यार कितें जातलें आशिल्लें? दे वूड नॉट बी प्लॅनेट्स, एस्टेरॉइड्स. ओके, सो दे हॅव राउंड शेप्स. तुमकां अजाप जातलें की आमच्या सोलार सिस्टमान प्लुटोपेक्षा व्हडलो प्लॅनेट डिस्कवर जाला. ओके, ऐकला तर तुम्ही? एरिस ताजें नाव. एरिस हे नाव आसा ताका. तो प्लुटोच्या भायर प्लुटोपेक्षा व्हडलो प्लॅनेट हालींच 4-5 वर्सां पयलीं नवो आमी डिस्कवर केला. ओके, आणि लास्ट आसा ट्रान्स नेप्च्युनियन प्लॅनेटांचे डेफिनेशन की त्या प्लॅनेटांच्या भोवती फातर असतात. स्ट्रेंज डेफिनेशन न्ही, पळय, सिंपल इट इज. नेप्च्यून पर्यंत जी इनर प्लॅनेट आसा थंय चड फातर नासतात. ओके, बिकॉज त्या प्लॅनेटांची ग्रॅव्हिटी इतली पॉवरफुल आसात की सगळे फातर एकाद्री पयस धाडटा नाल्यार आपल्या कडेन एकठांय करून ताचे रिंग्स करतात नाल्यार मून्स करतात. पूण हे प्लॅनेटांक कमी ग्रॅव्हिटी असता म्हणून सगळे डेब्रिस सोलार सिस्टमाची तांच्या भोवती पडिल्ली असता. दे हॅव नो पॉवर टू क्लियर देअर ऑर्बिट्स अशें म्हणटात. सो दॅट इज वाय दे आर कॉल्ड द लास्ट पार्ट ऑफ द सोलार सिस्टम. विच इज द लास्ट पार्ट? ट्रान्स नेप्च्युनियन प्लॅनेट्स किंवा ऑर्बिट्स. ओके, सो हे जाले आमच्या सोलार सिस्टमाचे. ही थोडी डॉर्फ प्लॅनेटां. अर्थाची सायज पळयात आनी हांची सायज पळयात. नवी डिस्कवर जाल्या. ओके, ही जर आमी डॉर्फ प्लॅनेट म्हणून क्लासिफाय करूना आशिल्ली जाल्यार कितें जातलें आशिल्लें खबर आसा? ही सगळी तुमकां पाठ करची पडटली आशिल्ली. मर्क्युरी, विनस, अर्थ, मार्स अशें म्हणटात न्ही, हांचीय नांवां तुमकां पाठ करची पडटली आशिल्ली, नाल्यार मार्क कट जातले आशिल्ले. सो तेच खातीर सायंटिस्टान हांकां डॉर्फ प्लॅनेट्स म्हणून भायर काडले. सोलार सिस्टमाचे भायर काडून तांकां क्लासिफाय केले. ओके, सो ही आशिल्ली आमची सोलार सिस्टम. कितले डेफिनेशन असतात पळय आमच्या एका सिस्टमीक, तातूंतल्यान आमी कितले हाच्या बद्दल नवे नवे शिकले काय ना? तुमच्या टेक्स्टबुकान आसा? आमी केन्नाय शिकचे नाशिल्ले. आमी हातून रावतात म्हणून आमचें कर्तव्य की आमी हाच्या बद्दल थोडेशें शिकपाक जाय, थोडे इंट्रस्ट दाखोवपाक जाय. तुमी भुरग्यांनी तरी डेफिनेटली दाखोवपाक जाय. ओके, सो आमी आमचे नेप्च्यून पर्यंत, आमच्या सोलार सिस्टमाचे एंड पर्यंत हांवें तुमकां हाडून पावयलें. पूण सर, सोलार सिस्टमाच्या भायरूय आनीक कितें आसा? सोलार सिस्टमाच्या भायर आनीक कितें आसतलें? कितें आसतलें? कितें आसतलें? स्पेस आसतलो, डीप स्पेस. ओके, सोलार सिस्टमाचे भितर इनर स्पेस म्हणटात आनी हो आउटर स्पेस. हो सामको मिस्टिरियस. अजून आमी थंय पावलेत काय पावनात? पावल्यात. आमचे एक इन्स्ट्रुमेंट आसा ताका वॉयेजर म्हणटात. ते 30 वर्सां पयलीं धाडिल्ले नासान. ते आज सोलार सिस्टमाचे भायर पावलां आनी थंय एक विचित्र डिस्कवरी चालू आसा. ते पयस पयस वचत आसा अंतराळ, डीप स्पेसात. आनी आमच्या भशेन कोण प्लॅनेट आसा काय, ताजेर एलियन्स रावता काय म्हणून ते डिस्कवर करपाक भायर सरला. ओके, एक दीस मे बी वाट पळयात. ते मेसेज वॉयेजरांतल्यान मेसेज येतली की हांवें कोणाक तरी डिस्कवर केलो आनी ताजी मेसेज आमकां तो धाडून दितलो. सो आमी हाजी वाट पळया आनी सोलार सिस्टम हो आमचो टॉपिक आज काबार करया. ओके, आमची खूब पयस पाविल्ले आसा आमी सोलार सिस्टमाच्या भायर. हय काय न्ही? घरा वचपाक जाय काय ना? ओके, आमी आमच्या परत आमच्या सुंदर अर्थाचेर येवया. आयचो प्रोग्राम हांगाच काबार करया आनी अशेंच फुडें फुडें मजा आनी एन्जॉयमेंटांतल्यान सोलार सिस्टम आनी सायन्स आमी शिकूया. आमच्या प्रोग्रामा बद्दल फीडबॅक दियात. हो आमचो ईमेल आयडी आसा. तुम्ही बी कोण भुरगीं आसात जे प्रोग्राम पळयतात, तुमचे फ्रेंड्स आसात जाल्यार तांकां घेवनूय तुमी आमचे अशीच ह्या भुरग्यां भशेन आमच्या प्रोग्रामान पार्टिसिपेट करूंक शकतात. तुमचे सगळे जे रिक्वेस्ट आसात ह्याच ईमेल आयडीर म्हाका धाडात आनी हांव तुमकां परत रिस्पॉन्स करता. आज काबार करया. अंतराळांतल्यान परत पृथ्वीचेर लँड करया. थोडो विसव घेवन फुडल्या आठवड्यान परत आमची जर्नी सुरू जातली. तोपर्यंत पळयत रावात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे ओनली ऑन, खबरूच आसा न्ही, प्रुडंट मिडिया.